Luke chapter 23, verse 33 to 56. जेजूक खुर्सार मारतात आनी खोटो म्हणटात त्या जाग्यार पावतोच ताका आनी त्या दोगा गुन्यांवकारांकूय थंय खुर्सार मारले. एकाक ताचे उजवे कुशीक आनी दुसऱ्याक दावे कुशीक. जेजून म्हणलें, बापा, तांकां बोगूस. आपूण कितें करतात ते नकळोत. मागीर तांणी सोरती घालून ताची वस्त्रां वांटलीं. खुर्सायल्या जेजूच्यो केण्यो करतात आनी लोक उबो रावन पळयतालो. पूण वडील ताच्यो केण्यो करून म्हणटाले, हाणें दुसऱ्यांक सोडयलीं, हो देवानूच वेंचून काडलोलो. देवाचो ख्रिस्त जाल्यार हाणें आपणाकूच सोडोवचो. सैनिकूय ताच्यो चेश्टायो करताले आनी लागीं येवन आनी ताका सिरको दिवन म्हणटाले, तूं जुदेवांचो राजा जाल्यार तुकाच सुटका दी. आनी ताच्या माथ्या वयर बरोवन मारलोलो लेख असो आसलो, हो जुदेवांचो राजा. बरो चोर. ताची मागणी आनी जेजूची भासावणी. खुर्सार उमकळटल्या गुन्यांवकारांतल्या एकल्यान ताची निदा करून म्हणलें, तूं ख्रिस्त न्हय? तर तुका आनी आमकांय सोडय. पूण दुसऱ्यान जाप दिवन अशी ताका बोबाट केली, तेंच कास्तीक तूं सांपडलोलो आसतना तूं देवाक भियेनाय? आमकां तरी हें नितीन फावो जालां. आमच्या कर्तुबा प्रमाणें आमी भोगता. पूण हाणें कांयच वायट करूंक ना. आनी ताणें म्हणलें, जेजू, रायपणाची पदवी घेवन तूं येताय तेन्ना म्हजो उगडास कर. जेजून ताका जाप दिली, हांव तुका खरें सांगतां, आयज तूं म्हज्या सांगाता वैकुंठांत आसतलोय. जेजूचें मरण सुमार 2 पार जाल्लो आनी तिसऱ्या पारा पर्यान सगल्या देशाचेर काळोख पडलो. सुर्या पालवलो आनी देव मंदिरांतल्या गाभाऱ्यांचो पड्डो मोडेकोत दोशी फाटलो. आनी व्हडल्यान आड्डून जेजून म्हणलें, बापा, तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. अशें म्हणोन ताणें प्राण सोडलो. जेजूच्या मरणा उपरांत घडलां तें पळोवन सोगपोतीन देवाक वाखाणणी दिवन म्हणलें, खऱ्यांनीच हो बरो मनीस आसलो. ह्या देखाव्याक जमलोलो सगलो लोक जाल्ली घोडिता पळोवन हड्डी बडयत परत वचूंक लागलो. ताचे वळखीचीं सगलीं जाणां पयस उबीं रावन हें पळयतालीं. तशेंच गालिल्या थावन ताचे फाटल्यान आयल्यो त्यो बायलो. जेजूचें निकेपणें. ओवचीत थंय पावलो जुजे नांवाचो एक दादलो. तो महाधर्मसभेचो वांगडी आसलो. एक बरो आनी धर्मवंत मनीस. तो जुदेयाच्या आरिमातिया नगरांतलो आसलो. तांचे मसलोतीक आनी कर्तुबांक तो कबूल जावंक नासलो आनी देवाच्या राज्याची वाट तो पळोवन आसलो. ताणें पिलाताशी वचून जेजूची कूड मागली आनी ती देंवून एके ओलीन गुठलायली आनी तेतून वयर कोणाकूच दवरूंक नासलो तसलें खडप कातरून केलें समाधींत ताका दवरलो. तो दीस तयारेचो दीस आसलो आनी सोनवार सुरू जावचो वेळ पावलोलो. गालिल्या थावन ताचे बराबर आयिल्ल्या बायलांनी फाटल्यान वचून समाधी पळयली आनी कशे भशेन ताचें कूड तातूंत दवरल्या ती. हेंय चोत्रायेन पळोवन घेतलें. मागीर परत वचून
परमलाचे आनी माखणेचे नूग तयार केले. सोणवारा दिसा कायद्या प्रमाणें तांणी विसव घेतलो. देवाचें उतर हे देवाचे व्हड उपकार.